हय. आयज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आसले ते केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री हवामान बदल खात्याचे प्रकाश जावडेकर हांकां मेळ्ळे आणि तांकां आमी जो आसा तो गोंयच्या वतीन आमचो मागणी आसलेलो एक मेमोरंडम जो आसा तो सादर केल्लो आसा. ह्या मेमोरंडमान आमी वेगवेगळ्यो मागण्यो केल्ल्यो आसा. तेतूंतली पयली मागणी म्हणजे सध्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज यांच्या अधिकाऱ्यान जे कर्नाटक निरावरी निगमाक पत्र दिल्ले आसा ते बेगोबेग फाटीं घेवचें. कारण त्या पत्रान तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की एनवायरमेंट नोटिफिकेशन 2006 जे आसा ते ह्या प्रकल्पाक लागू जायना प्रकल्प आसा अशें कर्नाटकान नमूद केल्लें आसा. तेका आमी आक्षेप घेतलेलो आसा की हो प्रकल्प जो आसा तो पेयजल प्रकल्प ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट ना तर तो इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा. कित्याक कणकुंबीच्यान कालव्यातल्यान हे उदक जे आसा हे मलप्रभेन वताले आणि त्याचो वापर जो आसा तो शिंपणावळी खातीर कर्नाटक करपाचे आसा. तेका लागून हे जे पत्र दिल्ले आसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंजचे डायरेक्टर ते पत्र जे आसा ते फाटीं घेवचें. त्याच पद्दतीन खंयच्याच परिस्थितीन एनवायरमेंट क्लिअरन्स आसा तो आमच्या कर्नाटकाक दिवचो न्हू. आणि त्या वेळार मिनिस्टरान म्हणजे प्रकाश जावडेकर यांच्यानी आमकां सांगले की कर्नाटकाक हो जो प्रकल्प आसा तेका फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट जो आसा त्याच्यानुसार परवानगी घेवपाक जाय. त्याशिवाय तांकां नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाची परवानगी घेवपाची गरज आसा. आणि काही ज्यो बाबी आमी तेंच्या लक्षांत हाडून दिल्ले आसा की कर्नाटकान कसो बेकायदेशीरपणा केल्लो आसा त्या संदर्भात तेंच्या कडेन आमचे मुखेलमंत्री त्याशिवाय विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विजय सरदेसाय, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचे सुदीन ढवळीकर, म्हादय बचाव अभियानाच्यो अध्यक्ष निर्मला सावंत, मागीर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चर्चिल आलेमांव असे वेगवेगळे सदस्य जे आसा ते ह्या शिष्टमंडळान सहभागी जाल्ले. आणि त्या वेळार मंत्र्यान आमकां अशें आश्वासन दिलें की हे जे पत्र आसा त्या पत्रा संदर्भात जो गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा त्याचे स्पश्टीकरण जे आसा ते आपूण 10 दिसां भितर दितलो आणि तितून गोंयचे हितसंबंध जे आसा ते राखपाचें काम करतले अशें स्पश्ट केल्लें आसा. ते 10 दिसांनी जातलें अशें आमी सदांच आशावादी आसता. आमकां मंत्र्यान जे आसा हे मुख्यमंत्र्या समोर आश्वासन दिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की हे आश्वासन ते पाळटले अशी आमकां आशा आसा. नाजाल्यार मागीर आमी त्या संदर्भात कायदेशीर बाबी ज्यो आसा त्यो करपा खातीर प्रयत्न करतले कर्नाटकाक जोडपा खातीर.